मंगळारा 11 मार्चाक सांजे वेळार मये पंचायत वाठारांतल्या देऊस भटवाडी हांगच्या दोंगरा माथ्यार आशिल्ल्या काजूच्या बगायतीक उजो लागलो। ह्या उज्याक लागून सुमार 80 चौकड मीटर वाठार जळून गेलो। जमनींतल्यो सगळ्यो काजी उज्यांत जळून गेल्यो। हाका लागून लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जालां। दर वर्साक अशें खर वारें मारून विजेच्यो तारी मदीं घर्शणां जाता आनी हो असो उजो लागता। मात सरकार अजून हे प्रकार थांबोवपाक कांयच पावल उखलिना म्हण खंत काजू बागायतदारांनी उक्तायल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांव दिलीप सतर्डेकर देऊस भटवाडी आयज एक व्हडलो आमचेर इन्सिडंट घडलेलो आसा। म्हाका सांगपाक उतरां येना की इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट हे आसा न्हू, हांगा वर्साच्या वर्सा शॉर्ट सर्कीट जाता आनी हे आमी एप्लिकेशन खूब केल्ली आसा। इवन आमचो नॉर्थ गोवाचो अध्यक्ष दयानंद कारबोडकर तेणी सुद्दां खूब फावटी एप्लिकेशन दिलें। तो दिवपाक कारण की तो सुद्दां आमकां लागता, आमच्या काजकारांचे आमचो वांगडचोच तो। आनी जेन्ना हे शॉर्ट सर्कीट जाता तेन्ना हांगा जाता आनी तेच दीस सेम टायम पॉलिटेक्निकच्या फाटल्यान जाता आनी वागडा दोनदा उजो पेट्टा। हे फाट आमच्यो इतक्यो काजी जळ्यो की तुमकां सांगूंक दाखोवंक शकना, सगळें वयलें पेटलेलें आसा। आनी हे आतां उत्पन्न आमी कितलें एप्लिकेशन करूं आमकां केन्नाच फायदो जावंक ना। ह्या पयलीं फायर ब्रिगेडीन आमकां एप्लिकेशन हे तुमी सबमीट करा, हे ते आमी खूब फावटी सबमीट केलें पूण कांयच उपयोग ना। आतां हेजेर एकूच उपाय आसा, हे आमच्या आमदारान, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, परत इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट, हे जे कोण ऑफिसर आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी ही सर्वे करपाची आनी कशी लुकसाण जालें ती पळोवपाची आनी तुमी कितें तें ठरोवपाचें। हेजेर आमी केंच करूंक शकना, हेजेर आमी तुमकां अशें पांयां पडोवंक शकना की आमकां लुकसाण दिया हें करा, की आमचें पोट सद्या ऑलरेडी सोंपलेलें आसा आनी कितें सांगूंक शकना। हे दोन शब्द ही एरिया आमची एक्झॅक्ट सांगूंक शकना की सद्या जळ्या ती म्हाका दिसता कमीत कमी 2 लाखा वयर जागा आसा, खूब एक 1,80,000 तरी आसा आमची जागा। पूण जळ्या ही सादारण म्हाका दिसता तुमकां एक्झॅक्ट मेन्शन करूंक शकना। जेन्ना सर्वे करतले तेन्ना एक्झॅक्ट कन्फर्म जातलें की जे आमी उत्पन्न केलां ते अक्षरशः तुमी पळया मुट्टे हे ते सगळे काबार जाल्ले आसा। लायव्ह फोटो तुमकां फोटो जाय जाल्यार धाडटा, अर्ध्यापेक्षा चड जळ्या, खूब जळ्या, जास्त अशें जळ्या। लुकसाण हांव एक्झॅक्ट कांयच करूंक शकना। कित्याक सांग, हांव कितें म्हूण सांगू, वार्षिक उत्पन्ना प्रमाणे उत्पन्न आमचें आसा आज त्या कोतान हे आमकां सादारण आमचो अर्दो भाग कसो गेलो कसो दिसता आमकां। अर्धें उत्पन्न गेलें आनी कांयच फायदो ना। कित्याक आमी जे हे लाखा भर आसूंक शकता पूण एक्झॅक्ट हांव लाख भर कशी जातली, लांबचें गेलें आनी कांयच जावचें ना। कित्याक सांगू, अख्खो उजो पेटला आनी सगळें काबार जाल्लें आसा। आनी हे जेन्ना उजो पेटला तो सगळ्या जगाक खबर आसा। सेवन सादारण म्हाका 4 किलोमीटर ग्रामपंचायती मेरेन सबंद धुंवर जाल्लो, कितें दिसाच नासलेलें। सगळे लोक फोन करता दिलीप जो काजी उजो पेटला म्हणून, आनी असो दंपाच्या कडार जालो की आमी हेल्पलेस जाले तेन्ना। आयज आमच्या काजू बागांक उजो लागला तो बीन कारण इलेक्ट्रिसिटी पोल आसून शॉर्ट सर्कीट जालें आनी उजो सकयल पडलो, स्पार्कलिंग जालें आनी ताका लागून उजो लागलो। हे आमकां आतांचें न्हू, ते वर्साच्या वर्सा आमी एप्लिकेशनां करीत आहा, पंचायतीकूय करता, बाकीच्यो ऑफिसां ऑथॉरिटीज जावं एग्रीकल्चर आनी तांकां सगळ्यांक करता, म्हळ्यार कांयच फायदो जायना आमकां आनी वर्साच्या वर्सा चालू आहा। म्हाका आतां सरकारा कडेन इतकीच रिक्वेस्ट आहा की सरकारान हेजेर लक्ष खरोच तो फार्मरांचे चिंतता, आमचे फार्मर्स म्हणून, नाल्यार हेणें खरें सारकें लक्ष घालपाचें आनी हेजेर तोडगो काडपाचो। तशेंच आमचो पावर मिनिस्टर तेणें हितून लक्ष घालपाचें, सारकोच हेजे तोडगो काडपाचो। वर्साच्या वर्सा आमकां लुकसाण हे पळोवन हे पोट आमचें सारकें। हे आतांचे न्हू, हे पोर्तुगीजा पयलींचे आमी करीत आहा, आमचे आजो पणजो करीत आहा, आतां आमी 3री पिढी करता आतां।